अवेळी उटंगार आणि हुवारान शेतकारांनी दूधकारांचे हाल जाल्यान म्हूण आतां गोंयाक कर्नाटकाच वाली। महाराष्ट्रा सारकेल्या शेजारच्या राज्यांतल्यान दुधाची शॉर्टेज आसा। गोवा डेअरीक दूध कमी पडपाक लागिल्ल्यान आतां तांणी कर्नाटकाच्यान दूध घेवपाक चालू केला। शुक्रारा 12,000 लिटर दूध आयला जाल्यार शेनवारा 10,000 लिटर दूध आयला। गोवा डेअरीक कर्नाटकाच्या सोसायटी कडच्यान 36 रुपया लिटर दूध पडटा। गोवा डेअरीची सप्लाय आतां सारकी येयल्या, आयज सारकी येयल्या, काल सारकी येवंक नासली, आयच्यान कोटा सारको दिलो। 3 दीस सुमार सारकें दूद येवंक ना आमकां, म्हणून लोक येवन परतोन वयताले न्हू। क्रेटी 4-5 क्रेटी कमी दितालो न्हू तो, म्हणून आयच्यान सारकें येता। ना ना, आयज कंप्लेंट ना। दुसरे वटेन सुमूल दूधकारांक मायज रेट दिता म्हूण दूधकार चल्ले सुमुला कडेन। सुमुलान दूधकारांक हालींच रेट आनी वाडयला आनी मार्केटानूय लिटराक 2 रुपया वाडयल्यात। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी शिरीष कुंकळकार।